नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. मुंबय गोंय महामार्गार सावंतवाडीत गोंयचे गाडयेक भिरांकूळ अपघात. म्हापशागिरी वाठारांतल्या जोडप्याक आयलें मरण. पुलीस करतात फुडलो तपास. म्हापशा सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर गुन्यांव फाट्यान केली कारवाय. 4 जाणांक केली अटक. लॅपटॉप, मोबायल, राउटर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू केल्यो जप्त. विरेश बोरकारान पक्षाबरोबर केल्या गद्दारी. पक्षाचो सरचिटणीस विश्वेश नायकाचो आरोप. पक्षाची अधिकृत खाती केला हॅक. विश्वेसाचो दावो. पेडणे नीट परीक्षे वेळार जाल्या घोळाची करची चौकशी. एनएसयूआयच्या फुडाऱ्यांची मागणी. फुडाऱ्यांनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक दिले निवेदन. खासगी गाडयो भाड्याक दिवपाच्यो पुराय बंद करच्यो अशें परिपत्रक जारी करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडे करतले उलोवप. जाल्यार सोऱ्याच्या धुळेत गाडी चलोवप्यांक 48 वरां खातीर घालचे बंदखणीत. आमदार मायकलाचें म्हणणें. आनी गोंयांत फुडले 4 दीस गोग्यांनी पावस पडपाची आसा शक्यताय. हवामान खात्यान फुडले 4 दीस जारी केला पावसाचो येल्लो अलर्ट. आतां खबरो विस्तारान. मुंबय गोंय महामार्गार सावंतवाडीच्या नेमळे वाठारांत सोमारा दनपरां गोंयच्या कारयेक भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत म्हापशेगिरी वाठारांतल्या श्रीमती नानोडकार आनी विलासिनी सातोडेकार हे 2 बायलेक मरण आयलें. जाल्यार थार चलोवपी सनी नानोडकार, उज्वला कांबळी आनी पांडुरंग नानोडकार हे जखमी जाल्ले. मजगतीं पांडुरंग नानोडकार उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें. नेमळे महामार्गार कणकवलीच्या दिकेन वतना चलोवप्याचो गाडये वयलो ताबो गेल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जाल्ल्याचें कळटा. म्हापसा वाठारांत बेकायदेशीरपणान सुरू आशिल्ल्या ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर गुन्यांव फाट्यान कारवाय केली. ह्या कारवायेंत गुन्यांव फाट्याच्या पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केले. श्रीलंकेत चालू आशिल्ल्या ट्राय नेशन ए सिरीजांतल्या इंडिया ए आनी श्रीलंका ए हाचे मदल्या लायव्ह क्रिकेट मॅचीचेर ऑनलायन बॅटिंग सुरू आशिल्ल्याची गुप्त म्हायती गुन्यांव फाट्याक मेळिल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी कारवाय करीत 4 जाणांक अटक केले. ताचे कडल्यान पुलिसांनी 2 लॅपटॉप, 8 मोबायल फोन, 1 राउटर तशेंच हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान जप्त केले. आता परतून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत वाद सुरू जाला. पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. विरेश बोरकारान पक्षाबरोबर गद्दारी केल्या तशेंच पक्षाचे अधिकृत खाते हॅक केल्यात असोय दावो विश्वेश नायक हांणी केला. विरेश बोरकार मुद्दाम जावन स्वताच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर वावुरपाचो आरोप केला. या प्रकरणाक लागून पक्षात बोळा निर्माण जाला. पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया आनी हेर खात्यांत अधिकृत हस्तक्षेपाचो केल्ल्याचो दुबाव विश्वेशान उक्तायला. आयज जेन्ना कळ्ळें की आमचोच जो आसा आमचोच मेन तेजें नांवूय हांव डायरेक्ट घेता विरेश बोरकर हो गद्दारीपणां केल्ली आसा हेणें. आनी हे लेवलाक गद्दारीपणां केल्लें आसा की आमकां कळपाक सुद्दां दिवना. काल पयर तेणें आमचे व्हॉट्सएप ग्रुप जे तुमकां सगळ्यांक कनेक्ट आशिल्ले आमच्या भुरग्यांक तितूंच्यान आमकां काडून उडयल्या. तो काडून आदित्या कडेन दिला. आमचो जीमेल आसा मेन ऑफिशियल जीमेल म्हणटा हांव जेचे थ्रू बँक अकाउंट लिंक आसा, बाकीचे सगळे कितें कितें आसा तितके पेजीस लिंक आसा, हे तेणें काल रातचो हॅक केला. मागीर आमचो फेसबूक जो जीपी तुमी प्रत्येक जे वचून ग्रामसभा गाजयल्यो तो तेंच्यांनी हॅक केल्लो आसा. आमचो एफबी ऑफिशियल एफबी अकाउंट तो ट्राय केला हॅक करपाक. आनी काल जेन्ना जीमेल हॅक केलो तेन्ना आमचो युट्यूबूय तेंच्यांनी हॅक करून घेतलेलो आसा. हे सगळे विरेश आपले स्वार्था लागून करता. हे मनशाक कसो घडयला ते प्रत्येकाने पळयला. आयज एक बंगलो आसता सांतांद्रेन वचून पळयात कोणालो तो.
फ्रेंच डिझायनान तो बंगलो बांदला. हो बंगलो आमी करपा जाताले, आमकांय चॅट आउट करपा जाताले, पूण हेंच्यांनी चॅट्स आउट केली. विदेशाचे कितके चॅट्स आसा म्हाजे कडेन. हो बंगलो काय आसता तो कोणे आनी कसो बांदला तो मिडियान सर्च करचो. वेगळे वेगळे बिल्डर्स थंय एनक्रोच करता, थंय व्हडले व्हडले बिल्डींग बांदता, हेजेर कसल्योच कंप्लेनी घालना, वयता लास्ट वयता फक्त नाटकां करपाक वयता. हें सगळें काडचें पडटलें, कित्याक आमकां परत लोकांक पिशान काडपाचो ना. हें कितें घडना तें आमचे कडल्यान चूक जाली अशें म्हणटा, कित्याक आमी ताका लिपोवन दवरलो, आमी ताका सांबाळून दवरलो, आमी ताका दवरलो, जेजो हेतून मस्ती करताले हेतून, तेन्ना आमी ताका हें केलो. पूण आयज हो आमचेरूच चडलेलो आसा, आमकांच तेणी चिड्डुपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हाका जेन्ना मनोजाक हांवें जे रेवल्युशन हांवें जर स्टार्ट केलां, हांवें जर क्रांती हें केला, जाल्यार ती फक्त आनी फक्त मनोजा लागून आशिल्ली, आनी कोणा लागून आशिल्ली. मनोज हो म्हाका भावा सारको. मनोजान आनी तेजे फॅमिलीन जर आमकां कितें केलां जाल्यार खूब कितें केलां आमकां लागून, तें आमी केन्नाच विसरपाक शकना. मायना कुट्टरेचे कथीत तरणाट्याचे मारबडे प्रकरण आनी म्हापशे वाठारांतल्या तरणाट्यान जीव सोंपयल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय युवा काँग्रेसीन पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली. युवा काँग्रेसीन पुलीस महासंचालकाक निवेदन सादर केलें. दोनूय प्रकरणाची सखोल चौकशी करपाची मागणी केली. सगळे आज एकूच कारणा खातीर गेले, बिकॉज समवेअर वी हॅड फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट की बाबा पुलीस आमचे रक्षक अजून जावना अशें आमकां दिसतालें. आनी खंय ना खंय तरी आज ते फाटी पडल्या. आज जो असॉल्ट मायना कुट्टरी ज्या भुरग्यांचेर, युवकांचेर आनी स्पेशली एक तेतूंतलो एक मायनर तांचेर जो जाला, आनी ज्या तरेन जाला पळया, जेन्ना झगड्यो जाता, ग्रुप्सां मदीं झगड्यो जाता, युवकां मदीं झगड्यो जाता, यू मस्ट डू ज्युडिशियल इन्क्वायरी, यू मस्ट डू, पुलीस मस्ट डू इन्क्वायरी, तांकां हाडून बसयात, समजयात, ना जाल्यार क्रिमिनल एक्शन घेयात. बट वॉट दे डीड, अँड आय कॅन इवन एक्सप्लेन इट इन मिडिया. म्हाका उलोवपाक सुद्दां म्हाका लज दिसता आज. सो दॅट इज अनएक्सेप्टेबल. आमी डीजीपीक सांगलें, आमी सराक रिक्वेस्ट केली, तुम्ही इमिजिएटली हेजेर तांकां सस्पेन्शन करून तुम्ही सस्पेंड केला, पण सस्पेन्शन इज नॉट इट्स अ आय वॉश. सस्पेंड करून मागीर परत तांकां रिइन्स्टेट करतले. तेंचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक, तांकां एफआयआर जावपाक तेंचेर. आनी समज हे जर जायना, आमी रिक्वेस्ट केला, डीजीपीन सुद्दां म्हणला की आमी करतले, इमिजिएटली करतले. आनी वी विल स्टील ट्राय टू हॅव सम फेथ दॅट दे विल डू इट. बट इफ दे डोंट, we will have no other option unless and until we take law and order in our state. आमच्याकडे काय उपाय उरपाना, बिकॉज वी लुक एट पुलीस डिपार्टमेंट दॅट दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अस. आणि तेच समज तांच्या कस्टडीन आमकां हाडून बडयता, आणि बडयता एक गजाल वेगळी, युवकांनी चूक केला तांकां बडोवपाकूच जाय. इफ यूथ गो डू समथिंग रॉंग, तांकां समजाया, तांकां एक्सप्लेन करा. बट दॅट इज नॉट वॉट दे डीड. The acts that they have done are even shameful to say it in front of media. खासगी गाडयो भाड्याक दिवपाच्यो बंद करच्यो अशें परिपत्रक जारी करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलोवप करतलो. तशेंच वाडपी अपघाता लागून खर नेम लागू करपाची गरज आसा. खास करून सोऱ्याच्या धुंदेत गाडी चलोवप्याक 48 वरां खातीर बंदखणीत दवरचे, जेणे करून सोरो पिवन गाडी कोणूच चलोवचो ना, अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. प्रायव्हेट गाडयो ज्यो भाड्याक दितात त्यो सारक्यो बॅन करपाची गरज आसा. त्या खातीर सीएमान इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां. पुलीस हॅव टू फॉलो, आनी जे आरटीओ आहा तेणी फॉलो करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी ड्रायव्ह चालू आहा, आनी ह्यो प्रायव्हेट गाडयो ज्यो भाड्याक दिता ट्युरिस्टांक, त्यो चालूच तांकां धरून फायन मारपाक सुरवात केल्ली आहा. तांकां डिटेन करचे म्हणून हांव एक ऑर्डर काडूंक लायता. डिटेन म्हणजे जर तर अश्यो गाडयो प्रायव्हेटली भाड्याक दिल्यो जाल्यार त्यो 1 म्हयन्याक 1 मंथ डिटेन करचे म्हणून एक सर्क्युलर काडूंक येता गव्हर्मेंट. इट कॅन बी डिटेन्ड एट ट्रॅफिक सेल ऑर बिफोर द आरटीओ. आपल्या ताब्यान दवरप ते दिवप ना. सी रेंट कार गाडयो चलयता ते एक्सिडंट जेन्ना जाता त्यो सोरो पिवन जाता, आनी हो सोरो बॅन गोंयान आसाच. ताका लॉ आहा, रुल्स आहा, सगळे आहा.
पूण इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना. इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाची गरज आहा. तितून आनीक जर तर लॉ एमेंड करपाची गरज जाल्यार ती करूंक जाय. हांवें ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयलां आनी म्हाका दिसता हेचेर ह्या एसेंब्लीन पासून घालून स्ट्रिक्टनेस हाडपाची गरज आहा. जो जर कोण पियलो जाल्यार ताका 1-2 दीस भितर हांवें सांगला सीएमान दिवूच एक 48 आवर्स ताका भितर दवरलो त्या मनशाक जाल्यार एक मेसेज वयतली अक्रॉस इंडिया दॅट गोवा में गाडी चलाया दारू पितो तो 48 आवर्स अंदर रहना पडेगा. म्हणजे जेलीन रावचो पडटलो ज्युडिशियल कस्टडी. सो नोबडी वील डेअर टू ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. सुमार 15 दीस विसव घेतल्या उपरांत आयतारच्यान पावसान परतून हाजेरी लायली. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 0.81 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सगळ्यात चड पावस काणकोण म्हालात पडलो जाल्यार सगळ्यात कमी पावस मुरगांव तालुक्यात पडला. सोमारच्यान फुडले 4 दीस गोंयांत घोग्यांनी पावस पडटलो त्या खातीर 4 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. पेडणे नीट परीक्षा केंद्रात अधिकाऱ्यांनी घोळ तयार केला. पक्षपात करून एका वर्गातले पेपर वेळ सोंपचे पयलींच काढून घेतल्यात जाल्यार हेर वर्गांनी ही परीक्षा सुरळीत चालू आशिल्ली. हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान चौकशी करून संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी एनएसयूआयचे फुडारी कुमार गवळी हांणी एनएसयूआय हांणी पेडणे विनोडात आशिल्ल्या संत सोयरोबानाथ आंबे सरकारी महाविद्यालय परीक्षा केंद्रातले नीट यूजी परीक्षे वेळार एका कथीत घोळाची रोखडीच चौकशी करची अशी मागणी करपी एक निवेदन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सादर केले. काल पेडणे कॉलेजीत एका ब्लॉकात एक इन्सिडंट घडला की थंय इन्सिडंट रिपोर्ट जाला की भुरग्यांचे पेपर 5:15 कलेक्ट करपाक आशिल्ले ते सुपरवायझरान 5 कलेक्ट केले. सो आमी पुराय गोंयभर जे कितले सेंटर आसा एनएसयूआय गोवान आनी तशेंच आमचे यूथ काँग्रेस आमी हेल्प डेस्क घातिल्ले सगळ्या सेंटरान. सो हेल्प डेस्क माध्यमांनी आमकां भुरग्यांनी रिपोर्ट केलें की असो इन्सिडंट घडला म्हणून. आनी आमी जेन्ना भुरग्याक अप्रोच केले तेणें आमकां पुराय इन्सिडंट सांगलो. आनी आयज आमी त्याच स्टुडंट आनी जेन्ना आमी कलेक्टरा मेळ्ळे ताणें आमकां सांगलें की काल सावन ही वॉज अवेअर अबाउट इट आनी काल सावन ही जी इन्क्वायरी आसा ताणी इनिशिएट केल्या म्हणून हाजे कारवाय चालू जाल्या म्हणून. सो आमी भुरग्यांनी ताका सांगलें की अशें आपणाक फेस करपाक पडलें. सो एक्झॅक्टली जाला कितें थंय की एका ब्लॉकात AG7 ब्लॉक थंय 20 स्टुडंट्स आशिल्ले. 20 स्टुडंट्सान पेपर आन्सर केलो आनी पेपर कलेक्ट करपाक आशिल्लो 5:15 बट भुरग्यांचे पेपर कलेक्ट केले 5:00. सो जेन्ना भुरगे ब्लॉकांतल्या भायर आयले तेन्ना तेमी पळयलें की बाकीचे 17 ब्लॉकाचे भुरगे भायर येवंक ना. तेन्ना तांकां कळ्ळें की तांचे पेपर बेगीन कलेक्ट केल्या म्हणून नॉट अकॉर्डिंग टू द टायम. सो जेन्ना भुरग्यांनी थंय जो कोण नोडल ऑफिसर आसतात हेड ताका तेमी रिपोर्ट केलें ताणें थंय सांगलें खंय की आमचे पेपर बेगीन कलेक्ट केल्या. सो वॉट शूड बी डन ऑन दीस ताणें रेज केली कंप्लेंट. तेन्ना नोडल ऑफिसरान सांगलें की ताका आमी कांय हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचें ना. तुमी जें कितें आसा तुमी भायर बसून इंडिपेंडंट इन्क्वायरी तुमी करचें म्हणून. सो ताचे खातीर आमी आयज कलेक्टरा मेळपाक आयिल्ले. सो कलेक्टरा मेळ्ळे आनी आमचे डिमांड्स तांच्या मुखार घातले. आमी सांगलें की तांकां एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणून हाचेर. आनी सेकंडली तुमी थंय एवरी ब्लॉकांत CCTV कॅमेरा आशिल्ले. सो तुमी CCTV आनी स्टुडंट्साचो तुमी क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून घेवचें म्हणून. गोंयांत वाडत आशिल्ल्या ड्रग्साच्या धोक्याचेर खर कारवाय करपाची गरज कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायला. तशेंच ड्रग्साची तस्करी करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी आमदार लोबोन दिल्या. ड्रग्साची सप्लाय करपी तशेंच हे रॅकेट चलोवपी व्यक्तीक सोदून काडपा खातीर पुलिसांनी योग्य प्रक्रिया आपणावची अशेंय मायकनाचें म्हणणें. पुलिसाचें इंटेलिजन्स म्हाका दिसता कमी जाला जाल्यार सारकें करपाची गरज आसा. अशे ड्रग्स गोंयांत येवंक जायना आनी येयला जाल्यार ते कोण विकता हू इज पुशींग दीस ड्रग्स इन द मार्केट इट हॅज टू बी फुल्ली तेंचे कोणो म्हणटा तो मोडपाची गरज आसा. बॅकबोन मोडूंक जाय भुरग्यांचो फुडार. वी नीड टू वर्क ऑन सच थिंग्स दॅट कोणूच जो तर ह्या बिझनसान जो तर स्टार्ट केला कोणे सप्लायींग ऑर सेलर ऑर तितून भितर कोणाक एडिक्ट केल्ले आहा ताका पयलीं धरून भितर उडोवपाची गरज आसा. म्हणजे जे कोण सप्लाय करता पळय ते आनी कोण ह्या हितून येता लायनीन येता तांकां धरपाची गरज आहा. वी कॅनॉट गो एंड से दॅट कोणाक बेश्टेच म्हणूंक जायना तूं ड्रग्स विकता. म्हणजे तेंची इन्फॉर्मेशन इंटेलिजन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बाय गोवा पुलीस सबऑर्डिनेट्स like the beat constables who are roaming on the bikes
in every village. They are the people who will find out who is doing what. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पणजी मतदारसंघातले राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. काँग्रेसीचो फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन पक्षान उमेदवारी दिल्यार पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायल्या. मजगतीं काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान फुर्तादोच्या ह्या भुमिकेक तेंको दिवन दर एक पक्ष कार्यकर्त्याक उमेदवारी मागपाचो अधिकार आशिल्ल्याचें सांगलां. 2027च्या येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी पणजेच्या राजकीय चर्चेक नेट आयला. पक्षान उमेदवारी दिल्यार पणजी मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडयतलो अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन जाहीर केलां. पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाची आपली खूब आदींच सावन इत्सा आशिल्ली अशें फुर्तादोन सांगलें. आपूण काँग्रेसीचो निश्ठावान कार्यकर्तो आनी केन्नाच दुसऱ्या पक्षांत उडी मारूं ना. आपूण पदाचेर आसा वा ना हाची पर्वा करिनासतना सदांच हांव काँग्रेसी वांगडा रावलो. मजगतीं पणजेंत बाबुशाचें वर्चस्व आसतना तूं वेंचून येवपाक शकता असो प्रस्न पत्रकारांनी केलो. त्या वेळार बाबुश कितें देव हें विधान करून फुर्तादोन जाप दिली. I met the party president regarding the deletion of names. We have given, Penny Block has given 300 deletion of names to the ERO for last 12 days. Nothing has happened. We have complained to the CEO also. We have sent email to the CEO also, and I have given a copy of the email to the president. President has handed over to Advocate Palekar. They were saying, I have been meeting the Assistant Commissioner every day. All copies have been shown to them. Emails have been going to them. Not a single deletion has come so far. Out of 300. ते 300 डिव्हिजनला घातलेले आता दुसरी याच आमची चर्चा करतो तू इलेक्शन कॉन्टॅक्ट करता When time comes, party gives me delegate. Are you interested to contest in Panjim? I'm always interested. So ये पण तुमका दिसतं पार्टी तुमका दिसतली म्हणून My party should not give me tell me. त्याच सो तेका लागून I'm a strong party man, no. Have I any time jumped to other parties? No. I have always been in Congress. With force or without force. You think you can take on Babush again in Panjim? That will decide. You think you can take on Babush? Babush is God. No, I'm just asking. No, Babush is God. काँग्रेस पक्षाचे उपक्रम चालूच आसात. वेगवेगळे प्रस्न लोकांनी मांडल्यात. मजगतीं जाका उमेदवारी लडोवपाची इत्सा आसा तांणी आपली तयारी करची. काँग्रेसीच्या दर एका पक्ष कार्यकर्त्याक उमेदवारी मागपाचो अधिकार आसा, पूण खंयच्या उमेदवारांक तिकेट दिवपाची ते काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी थारायतले अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. खुबशे आमचे पार्टीचे ऑफिस बरें मेळून गेल्या. आज यूथ काँग्रेस आमचे DGPकूय मेळपाक गेले आनी बाकीचे डेलिगेशन पुर्तुगेजचो इश्यू सो चलता पार्टीच्यो एक्टिविटीज. पणजे सावन सुरेंद्र तुमकां मेळपाक येयलो जो ऑलरेडी हितून आहा की आपण इलेक्शनाक आहा तुमचे कितें भासाभास तो येयलो ताणें एक लेटर दिल्लें की पणजेन एक गव्हर्मेंट बिल्डींग आशिल्ली ती मोडल्या पूण तितून आशिल्ले वोटर्स अजुनूय दवरलेले आसा. आनीक इवन हांवें जेन्ना इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केल्लें अगेन्स्ट द सिटींग CM तेन्ना त्या गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्साक रिटायर्ड जावन सुद्दां तांचे वोटर्सांचेर रोलाचें नांव आशिल्लें. सो ताणें एक लेटर दिल्ली डिलिशनाक आनी गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. आय मीन टू से इलेक्शन कमिशन कलेक्टर इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. सो तो इश्यू घेवन येयला. कॅन्डिडेट जावप आनी कॅन्डिडेट जावपाक तयारी करप तांकां सगळ्यांक फ्रिडम आसा. जो काँग्रेसमॅन आसा तांचे दिसता की आपली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय तो आपली तयारी करता ते कोण आडोवपाकूय शकना. सो प्रत्येक काँग्रेसमॅन has full right to claim the party nomination. आमी तिकेट दितात and ultimately the central election committee जे आमचे आसा ताका आमी CEC म्हणटात that committee is final authority to decide whom the ticket should be given. ज्याची इच्छा आसा इलेक्शन लडपाचें आमी कोणाकूच आडयना. त्याने आपली इच्छेनुसार पार्टी ताका अधिकार दिता. पूण एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-3 जाण आसा हे गुड सायन. इट्स व्हेरी गुड सायन. केन्ना ते खूब 2 जाण 3 जाण 4 जाण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदतात जेन्ना तांकां दिसता ही पार्टी आतां सत्तेचेर येतली ह्या पार्टीची तिकेटीचेर रावलो जाल्यार आपूण आमदार जातलो हें जेन्ना एक ताका दिसपाक लागता तें गरजेचें तें इम्पॉर्टंट.
गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. वास्को शहरात वाडपी भिकाऱ्यांच्या आंकड्याक लागून नागरिकांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. शारांतले फुटपाथ आनी भौशीक सुवातीचेर भिकाऱ्यांचो वावर वाडिल्ल्यान नितळसाण, सुरक्षितता आनी भौशीक सुवेवस्थेचो प्रश्न गंभीर जाला. वास्को सोबीतकरण प्रकल्पा अंतर्गत उबारिल्ले नवे फुटपाथ आनी बसपाचो वाठार जाल्यार ते न्हिदपा खातीर वापरतात, ताका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. वास्को शारात दिसान दीस भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडत आसा. शारांतले मुखेल रस्ते, बाजारपेटी, रेल्वे स्टेशनां आनी हेर भौशीक सुवातेंचेर मोठ्या प्रमाणात भिकारी बशिल्ले दिसतात. हे भिकारी लोकांक तशेंच पर्यटकांक त्रास दितात. भौशीक सुवातेंचेर सोरो येतात आनी वाठारांत हळशीक करतात. अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्यात. वास्को सोबीतीकरण प्रकल्पा अंतर्गत नव्यान बांदिल्ले फुटपाथ आनी बसपाच्यो सुवातो आतां भिकाऱ्यांचो अड्डो जाला. वाडिल्ल्या ह्या भिकाऱ्यांक लागून वाठारांत चोरयांच्योय घडणुको वाडपाक लागल्यात. ताका लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. संबंधीत प्रशासन आनी सरकारान बेगोबेग हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. हे चोर हांगा भोंवता ते हांव म्हणटा मुन्सिपालिटीन पुलीस एक्शन कित्याक घेयना, हेंकां एटलीस्ट तरी हांगासून शिफ्ट तरी करपाचें न्हू खंय तरी. आतां लोक पॅसेंजर जे वयता ट्रेनीन ते कितें करता, हांगा ट्रेन आमी बसता ते हे तांकां भिकारी लोक तांकां पयशे सोरोपी येता आनी तांकां दवरता आनी ते कितें करता तेंच्या कडल्यान तांकां पिवन काय करता, तेंच्या कडल्यान बॅगा बी घेवप आनी काल एकटो तसो येयलो आमच्या थंय स्टँडार आनी म्हणालो आपले बॅग ना, आपले पयशे ना, मोबायलूय ना म्हणालो. असले हे हांगा नाटकां करता, तांकां दवरपाचेच न्हू, हांगा सगळ्यांक शिफ्ट करपाचें मुन्सिपालिटी पुलिशेन. गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय तेजेर. अशें हांगा लोक दीस काडटा भोंवन आनी लोकांची चोरी करता आनी हांगा सगळी घाण करून दवरला मुन्सिपालिटी. ते वास्को रेल्वे स्टेशन आसा तेन्ना ते रेल्वे स्टेशनाचेर लोक भरपूर येतात. खंयचो गांव सोडून घरदार सोडून येतात. भिकारी आसून बरे गुणीत येतात, हांगसर सोरोप येतात, हळशीक करतात, हांगसर एखादा तितून भितर येता, हांगसर घाण कित्याक कोण सीक आसता, कोण लग्न आसता, अशें मनीस हांगा आमकां नाका. कित्याक ते हळशीक करता आनी मारता. आमच्या पुलिसाक सुद्दां त्रास पडटा. पुलिसाक सुद्दां आमचे त्रास पडटा. ताका लागून आमकां हे भिकारी अशें म्हणून आमकां नाका. सोरोप पितात आनी आमकां न्हिदता सुद्दां येवन हे केला तयार हांगा थोडे शिपायान बांदला. अजून हेजें ओपनिंग जावना पूण लोकांक बसपाक उठपाक न्हिदोंक दिता हांगा. भिकाऱ्याच्या बाबतीन पळय हे भिकारी कितें आयज आनी कालूच येवन बसवना. हेज्या वेळी म्हाका आठवण आहा की भिकाऱ्यांक खूब दवरपाचो प्रयत्न केलो, रेल्वेन वचून सोडले आनी परत ते थोडे पळय जाल्यार परत पावले. हांगा जाता कितें की ह्या देशान इतकी गरिबी आसा की कोण भिकारी आनी कितें. आतां तूं मुद्दाम जर पळयलो म्हाका आतां इतक्या वर्सां हांव पळयता की गोंयकार भिकारी म्हाका दिश्टी पडना. गोंयां आदीं भीक मागून मातशे दारांनी बिरांनी येताले ते दिश्टी पडना. आतां हे मागलेट लोक जे येयल्या तेंची कितें ते तांची चुकूय न्हू. कितें जाणां तेंच्या देशान किंवा तेंच्या गांवांत इतकी गरिबी आसा, कोणी सोडलेले आसा, कोण भुरगीं बाळां पळयना, तर थेट रेल्वेन बसता आनी लास्ट स्टेशन वास्को येता. वास्को येयल्या नंतर जाता कितें की खंय तरी आसरो जावप जाल्यार त्या आसरो ज्या जाग्याचेर तांकां समजा पावस लागना, वत लागना अशा जाग्याचेर ते बसता. आदीं मुन्सिपालिटीच्या चौकान बसताले तुमी जाण आसतले, मुन्सिपालिटीन बंद केलें. आतां ह्या मिरीश मार्केटा कडेन एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाल्या. कोणी केल्या ते दाजीच्या अंडर कोणी पिचाडग्यान केल्या, पण दाजीच्या मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाला. पण हेचो उपयोग कितें जाता तर ह्या उपयोग सगळेच मार्केट लोक खंयचे भिकारी हांव म्हणिना पण मार्केट लोक अशे घेवन बसलेले आसता आनी घाण करता. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. डोंगुल्ली नावेली येवपी दोनूय प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. या प्रकल्पाची नावेली पंचायतीचे सरपंच पॉल पेरेरा आणि सचिव सुरेश हलालीन पळोवणी केली. हे वेळार समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो सयत थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. मात वार्डाचो पंच आनी बिल्डर पळोवणी वेळार गैरहजर आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या प्रकल्पाक पंचायतीन मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सरपंचाची परवानगी घेवच्या पयलींच संबंधीत बिल्डरान पत्रे घालून जागा अडयल्या. देखून संबंधीत बिल्डरान शोकॉज नोटीस धाडिल्ली अशें सरपंच पॉल पेरेरान सांगले.
हांगा तुम्ही पळय पत्रे घातिल्ले आहात. हे पत्र्यांचे तेणे परमिशन घेवन आशिल्ले बिल्डरान. ह्या सायटी त्यांनी घेतली आणि पत्रे घातले. पत्रे कित्याक घातला म्हणून लोकांनी कंप्लेन केली तेन्ना आमकां सरपंचान सांगले, हांवें तांकां नोटीस धाडल्या, शोकोस नोटीस धाडल्या, ते कित्याक हे कारच्यान कित्याक घातल्या काय म्हणून. ताजेर कांय आन्सर येवना. दुसरें म्हणटा ते आमी ताका स्पश्ट दाखयलां की हिंगा जे पत्रे घायल्या थिंगा आमची एक्चुअली वॉटर ड्रेनेज आसा. आतां तुमी पळयला इतलो तेंप पावस नाशिल्लो, आयज साकून पावस स्टार्ट जाला आनी 8-10 दिसान कितें जातलें, घोग्यांनी पावस पडलो तेन्ना ड्रेनेज पळय वो एक्चुअली चोट्टी आनी उदक सुद्दां देंवता. सो ड्रेनेज तेणे ब्लॉक केला आपले पत्रे घालून. दुसरें म्हणटा ते वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते PWDचे पायपलायन आहा. PWD तिकून पायपलायन तेणे पेवर्स आसा पळय, पेवर्स घातिल्ले, ते पेवर्स घालून तेही ब्लॉक केल्ले आहा. म्हणजे शेजाऱ्याक जे लोक रावता तांकां फाल्यां कितें इमर्जन्सी आयली काडून हू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं बिल्डींग बांदतलो, लोकांक कितलो वयतलो, तो लोक रावता तो हे करतलो. सो तेजेर एक आमी उलयले. आनी थर्ड म्हणजे सोकपीट आहा थिंगा मुखार. सोकपीट तेणे वयल्यान वॉटर टँक बांदले आनी सायडीन सोकपीट बांदला. सो यू हॅव ब्लॉक्ड एवरीथिंग इन्क्लुडींग द गॅरेज. आणि वर्स्ट पार्ट इज दॅट तुम्ही व्हिडिओ पळयलो आसतले, हो प्लॉट दुसरो तेणे हातांत घेतला तो. ही सायट आमी आहा ती आणि पयली ती बिल्डींग तेजी. यू आर नॉट सपोज टू थिंगा गेट घातले आनी अमेलगेमेट केला. कनेक्टिविटी ना म्हणून, ह्या सायडीन कनेक्टिविटी ना म्हणून पळय घर हिंगा आनी वचपाक सो आनी थिंगा विलेज म्हणून दाखयला. हेजेर आमी आयज हार हे आसात. वी हॅव टोल्ड हिम टू नोट डावन एवरीथिंग. ऑल द पीपल वर प्रेझेंट वेन द सेक्रेटरी एंड द सरपंच विथ द हेल्प ऑफ आवर कॉनी बाब एंड रॉय वे मेजरिंग. आणि कितें आसते कायद्यान जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हें उदक इंग्यांचें देंवन ते आटी येवपाक आनी तें उदक तो पास चड जालें म्हणटो खालपाक चड जातलो. थिंग ब्लॉकेज जातली. त्या आटी सगळें बुड्डले तेचीचे. त्या आटी उदक देवपाक लुगार ना. त्यान तेजेर आपल्या गेल्यान दुरी हें बांदिलां, पेवर्स घायले, टॅप बांदिला आनी बंद केला सगळें. दादागिरी बीजेपी दादागिरी कितें दुसरे पायपलायन आहली आनी ते शिरसाता करता तो इंजिनियर आहलो. तेका मागोन हिंग उदक चोना म्हूण, हिंग उदक येयना म्हूण पंप बसयलो आमी. पंप आमी मागोन शिरसाता कडेन आनी तो पंप तेणेन दिलो आमकां. आनी त्या सकाळी एक वरभर स्टार्ट जातालो 6:30 to 7:30 आनी हांव सदां हिंगा चलोन येय. तो पंप जाल म्हणटो तिने तेगे चेड्या गे मुगे इदे उदक भरून. तो पंप उदक येयनालो सारकें आनी ती पायपलायन सारकी बंद केल्या. पाइपलाइन ना तेजेरी ते पेवर्स गायले. पयर 3 पाट येनासता रावला पूण पयर 2-4 दीस पयलीं कितें इन्स्पेक्शन जाला तो येयलिंगा. तो येयला आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी येयला. प्लस तेणें पयर कंप्लेन गायलो. तेजे तेणें आन्सर दिला की आम तेका सतायताय म्हण, हॅरेस कोताय म्हण. तो तरी रायट आहा जाल्यार लोक तेका बेश्टो हॅरेस कोता. इनफॅक्ट तो आमकां लोकांक हॅरेस कोता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.